मुख्य रस्त्या कुशीक भर लोकवस्तीत आशिल्ल्या मशिदीत चोरी जाल्ल्यान खवदळ पडला। मशिदीत चोरी करपी दुबावीत चोर तरणाटो आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजी वयल्यान स्पष्ट जाता। मशिदी कडेन कांय भुरगे आशिल्ले, तांची नदर चुकोवन दुबावीत चोरान दानपेटी फोडून भितरले पयशे फारायले। मशीद समितीन हे चोरये संबंधान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। चोरी करपी हो तरणाटो गोंया भायलो आसतलो असो दुबाव मशीद समितीन उक्तायला। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। एक इन्सिडेंट हांगा जालो तो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें दिसता। हो इन्सिडेंट जाला पळय तो हांगाच जाल्लो आसा आनी हो एंटायर असो मनीस आसा म्हाका दिसता की तो सगळ्याक वचून ह्यो चोरयो करीत आसा। तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे इन्सिडेंट अशें जावपाक जायना। ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना, कळ्ळें न्हय? रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला आनी हांगा जे आमचे फंड आसले पळय, फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक, ते तेणें चोरून व्हेल्ले आसा। आनी हे आतां हायली टॅक ही आसा, मस्जिद आसा आनी सगळे कॅमेरा आसा आनी पुलिशेन सगळे कवर अप केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आनी ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता आनी म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आनी ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले। अशें प्रकरण घडचें न्हय, कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली हे फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता। तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जाला आयडेंटिटी हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो म्हाका दिसता चड न्ही तो 20 वर्साचो आसता, 20-22 वर्साचो आसता अशें दिसता म्हाका। तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय, कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना। पुलिशेन येवन प्रकरण तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। तेन्ना आमी परत एकदां मागता पुलिशे कडेन सुद्दां की हांगा गस्त घालपाची, कॅमेराज लागलेले आसा आमचे प्रेमायसीसार मस्जिदीचे आसा, प्रेमायसीस कमिटीन तेंची दखल घेतलेली आसा, कॅमेरा सगळीकडे लायल्ले आसा, ताका लागून तो भितर कॅप्चर जालो। नाजाल्यार तर हांव कमिटीक सांगपाक सोदता आनी तुमकां सुद्दां सांगपाक सोदता की भायले लोक हांगा कोण येता वयता कितें, आमचे गांवचे लोक आसा, बिचोलचे लोक आसा जाल्यार ताका वळखपाक आनी हें करपाक टायम लागना। तर हांव हांकां सांगपाक हें सोदता की भायले कोण येता त्या लागून आमची मस्जिद स्ट्रिक्टली एक सेक्युरिटी गार्ड जाय, कोण येयलो कोण गेलो हें करपाचें। आनी हांव मागता तुमच्या कडेन की कशें आमचे हे मस्जिदीचे आनी लोकांचे कश्टाचे पयशे कितें, तर हे पयशे कमीत कमी म्हाका तरी अशें दिसता की तेंचो जो हें आसा बॉक्स ओपन करपाचो तो एवरी आफ्टर टू मंथ्स or 3 मंथ्स ते ओपन करता दिसता ते आनी ते कलेक्शन करता दिसता अशें म्हाका दिसता। तर ते 2-3 मंथ्साचे पयशे अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 50 आसूं शकता, 30,000 आसूं शकता कितें, तर ते लायटली घेवप ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।